बीजेपी सरकार नाम का नका only question for BJP government is, you are instead of concentrating on corruption, rapes, increase in prices, you all are focusing on all the divisive politics, trying to divide people, trying to divert their mind, trying to polarize the Hindus. This will not do. Focus on the main points. Now, just like Savio said, I want to ask this Cinderella and all her the Mahila ladies, the BJP Mahila ladies, where are you all now? Muh mein dahi jam gaya? Where are you all? You all only take big groups of ladies, put those sashes on, go and organize events, give them saris, tell them I'll do this, I'll do that, all fake promises. Where are you all now when the prices have increased? Doesn't it affect your house? Are you all thinking of the middle class ladies? The rich can afford. What about the poor ladies? Is she supposed to concentrate on our family, or is she supposed to concentrate on doing your events? Her husband, poor fellow, works and comes. She wants to save some money. Some houses take 2 cylinders per month. What is she supposed to do? Do those ladies ever think of it? Do they come on the roads when the rape cases are there? When minor girls are being raped, do those same ladies come out? Is this the Achhe Din that is promised to us? पळवळायला आणि लाकडा आता ही लाकडांच्या लोकांची पाळी आयल्या. हे सरकार गरीब लोकांचं म्हणून सत्य राहिलो. काल तुम्ही पळयला आसतले बीजेपी दिवस स्थापना दिवसात झेंडे लावपाक मंत्र्यांचे बंगले पळयले आणि गरीब लोक बाबडे कार्यकर्ते झेंडे नळ्याच्या घरात लायताले ते पळयले. हे डिफरन्स हांव गोंयकारांक सांगता. अजून टाइम वचूना, 27 अंक दाखवून दियात. ही पळपाळी नजर तुमचेर येतली लोकांचेर. आज हे मिनिस्टर हांच्यो गाडयांची नांवां पळयात, हे खंय पावले ते आणि गरीब लोक खंय पावले ते पळया. हो मोदी सरकार गरीबों का सरकार म्हणून आयलो. गरीब लोकांक पिटात. हे बीजेपी सरकाराचे दाखोवपाचे दात एक आणि खावपाचे दात एक. हे मिनिस्टर लूट मारपाक लागल्यात, स्वताची पोटां भरतात. आज हे प्रोटेस्ट हे आमचे बाय मनीषान सांगला तशें आज सिलिंडर वाडलो, तशेंच आज पेट्रोल डिझल वाडले. आज जे पर बॅरल जे रेट आसा आमकां मेवता, इट हॅज टू कॉस्ट 38 रुपीज पर लिटर. आज जे आमकां सामान्य आमचे गोंयकाराक जे डिझल व पेट्रोल 30 आनी 8 रुपयांनी येवपाक जाय आहलें, पूण आज पळय खंय पावला ते 100 रुपयांचे पावला. हे उरले ते सगळे टॅक्सीस, तशेंच आनीक 2 रुपया वाडयल्या. वयता थिंगा लूटमार जाल्या. लूटमार हे सरकाराक जे मनीषान आज सांगला तो वयता थिंगा आज हे वाडयला, सिलिंडर वाडयला, वयता ते आज चोरपाक लूटमार कशें जाला. करप्शन एट द हायेस्ट लेवल. पडला एक कारण कित्याक लागून ही म्हारगाय इतली म्हारगाय वाडल्या. हांव म्हणटा सरकाराक दिसना हे बायलांक त्रास जाता पळय ते. आयज सिलिंडर हो खंय पावलो. एक फावटी म्हयन्याक 2 सिलिंडर लागता जाल्यार हे बायलांनी खंयचे पयशे हाडपाचे. बायल घर सांबाळटली काय हे सिलिंडराची पयसली. आयज 1,500 गव्हर्मेंट बायलांक दितालो. 1,500 तो आयज पासून सारको लोकांक मेळना. ह्यो 1,500 जर DSS मेळटा ते 2,000 ते सुद्दां सारकें मेळना. वरांतर एक म्हयन्याक 2 सिलिंडर लागता जाल्यार 1,700 रुपया. हे खंयचे पयशे येतले. हे गव्हर्मेंटान चिंतपा जाय. बीजेपी सरकार लोकांक लुटपाक भायर सरला पळय तो. तेणी मातशें विचार करपा जाय. बाबा हे बायलांक कितले त्रास जाता. बायलो घर चलयतले, भुरग्यांचें शिक्षण करतले काय हे सिलिंडर ही म्हारगायेचेर पळयतले. हेजेर मातशें सरकारान लक्ष दिवन जाता तितले सिलिंडराची रेट आनी म्हारगायेचेर कमी करपाक.